भुरग्यांनो, आयज आमी नया वर्स ही रोजारियो पिंटो हांणी बरयल्ली मालवणी कोंकणी शैलींतली कविता समजून घेवया. आमी मनीस सदांच सपनां पळयतात आनी एक सामान्य मनीस नव्या वर्सान आपूण कितें तरी नवें करतलो अशें येवजिता. पूण नवें वर्स येवन तें पोरणेंय जाता. ताणें जें थारायिल्लें काम तें मात तो करूंक पावना हाचो अणभव हे कवितेंत आमकां मेळटा. भुरग्यांनो, ही कविता समजून घेता आसतना तुमच्या पाठ्यपुस्तकांत आशिल्ले हे कवितेचेर नदर दवरात. हांव पयलीं वाचतां. कळ्ळांच नाय कसा जुना वर्स सरला, खूब कांय करूचा सगळां तसांच उरला. कवी म्हणटा, कळ्ळेंच ना की कशें हें पोरणें वरस वा जुनें वरस सोंपलें. खूब कितें कितें करपाचें आसलें तें मात सगळें तशेंच उरलें. बराच काय करूचा होता तसाच रवान गेला. करुया करुया म्हणसर नया वर्स सुद्दां इला. कवी म्हणटात, ह्या नव्या वर्सान खूब कितें कितें करपाचें आशिल्लें तें सगळें तशेंच उरलें. आयज करया फाल्यां करया अशें म्हणटा म्हणटा दुसरें नवें वर्स आयलें. सगळां तसांच आसा, तीच चिंता तोच राग, तेच प्रश्न तेच विचार, मन मात बेजार. सगळें ह्या नव्या वर्सान तशेंच उरलें. तेच प्रश्न तेच विचार, तोच राग, तीच चिंतना, कांयच बदल्लें ना. हें मात येवजून मन मात बेजार जालें. म्हारगाय वाडली वाडली, नुस्ती बडबड केलय. पद्दत बदलूंक होई, वर्सभर म्हणत रवलय. दर वर्सा म्हारगाय वाडत आनी चडत वता. जेन्ना म्हारगाय वाडली तेन्ना कवीन आपणाच्या तोंडान बडबड केली. ते म्हणत रावले की म्हारगाय वाडली म्हारगाय वाडली. आपणाची पयशे मोडपाची जी पद्दत आसा ती जर आपणें बदलली, सांबाळून येवजून पयशे मोडले जाल्यार बरें पडटलें. हे म्हारगायेक तोंड दिवंक पावतलो अशें ताका दिसलें. अशें करपाक ताणें येवजिलें, पूण वर्सभर तो म्हणत रावलो, पूण ही जिविताची पद्दत मात तो बदलूंक पावलो ना. तीच तारीख, तेच वार, दीस सरले म्हयने सरले, प्रश्न मातर सगळे होते थंयसरच उरले. नवें वर्स आयलें, तेच आंकडे, तीच तारीख, 2, 3, 4, 5 आनी आदीं, तेच वार म्हळ्यार सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार. दीस सरले म्हयने गेले, प्रश्न मात जे सुटावे जावपाक जाय आशिल्ले ते मात सुटावे जाले ना. ते सगळे थंयसरूच उरले. जुना गेला नया इला, लक्षान इलाच नाय. खूब कांय करूचा होता कांयच जमला नाय. पोरणें आशिल्लें जुनें जें आशिल्लें तें गेलें, नवें आयलें. हें नवें आयलें तरी कवीच्या लक्षान कवीच्या ध्यानान आयलेंच ना. तांकां खूब कितें कितें करपाचें आसलें तें सगळें तशेंच उरलें. तें कांयच करूंक पावलें ना. भुरग्यांनो, हे कवितेन सामान्य म्हळ्यार ऑर्डिनरी मनशाचे विचार बेस बरे चित्रायल्यात. समजता ही कविता तुमकां समजली म्हण. देव बरें करूं.